पंचायत वेंचणुकेंत हेर मागासवर्गीयां खातीर आरक्षणाची तरतूद करपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली। ओबीसी आरक्षण आमकां जाल्लें जाय, वेळ पडल्यार आमी सर्वोच्च न्यायालयात वतले अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगिल्लें। तशेंच वेंचणूक आयोगा कडेन ओबीसी आरक्षणाची मागणी करतले अशेंय तांणी म्हणिल्लें। ओबीसी खातीर कांय प्रभाग राखून दवरपा विशींच्या याचिका वयली सुनावणी पुराय जाल्ली, ह्या विशींचो निवाडो उच्च न्यायालयान राखून दवरिल्लो। आणि जितलो म्हणून आमी कितें स्टेप्स घेवंक शकता तितले स्टेप्स आमी घेतले हे रिजल्ट। स्टेट गव्हर्मेंटान आमी असो स्टँड घेतला हायकोर्टा कडेन की आमकां हें ओबीसी रिजर्वेशन जायल्लें जाय आनी आमी जाता तितलो प्रयत्न करता हें ओबीसी रिजर्वेशन करपाक। आनी जितलो म्हणून आमी कितें स्टेप्स घेवंक शकता तितले स्टेप्स आमी घेतले हें रिजर्वेशन जावपाक। जाय जाल्यार आमी कोर्टान वतले, जाय जाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टान वतले, जाय जाल्यार आमी इलेक्शन कमिशना कडेन सुद्दां वतले की हें रिजर्वेशन जाय म्हणून।